सरकाराचेर चलयल्ल्या नोकर भरती घोटाळा प्रकरणात दिवचल काँग्रेस ब्लॉकान दिवचल पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या। मुख्यमंत्र्याक ह्या घोटाळ्याविशीं खबर आसून लेगीत तो कसलीच कारवाय करिना असो आरोप काँग्रेस ब्लॉकान केला। पात्रताये प्रमाणच नोकरी मेळटली ही आस्त लोकांनी सोडपाक जाय, कित्याक तर जो कोण चड पैसे दितलो ताकाच नोकरी मेळपाची शक्यताय आसा। पीडब्ल्यूडी नोकऱ्यो अक्षरशः विकल्यात, महेश मामरेन आरोप केलो। 10 दिसां भितर आचारसंहिता लागू जातली आनी नोकर भरती बंद जातली। नोकरीच्या सोदात आशिल्ले उबंतर पडटले अशेंय ताणें म्हटले। आयकात। गव्हर्नमेंट जॉब्स काडटा, यू हॅव टू एप्लाय, पण ताका नैतिकता आसा, ताका मेरिट आसा आणि ह्या हाचेर हे सरकार सबशेल फेल ठरलेले आसा। जो लायक भुरगो आसा, जो मेरिटाचेर आसा, ताका डावल्लो गेलो वता आणि जो कोण घुस दिता म्हणजे जे रेट कार्ड ठरल्या त्या रेट कार्डा प्रमाणे जे कोण बोली लायता आणि जो हायेस्ट बिडर आसा ताका इमिजिएटली आज तो जॉब मेळटा। आमकां अशें कळून चुकलां की सीएमाच्या बंगल्याचेर ताजो जो पीए बसता ताज्या मेवण्यान सुद्दां हो जॉब्स तांच्यांनी दिल्ले आसा। ताज्या नंतर खुद्द पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराचो एक पीए ताकाय हातून जॉब मेळ्ळा अशें आमकां जे हे मेळ्ळा तातून चौकशीन जे आमकां कांय कळ्ळां तातूंत आमकां कळिल्लें आसा की ह्या अशा हांकां सुद्दां जॉब दिल्ले आसा। म्हणजे हे सरकार कोणाचे? सर्वसामान्याचे हे सरकार की हे विशिष्ट लोकांचे सरकार? पयले जी परिस्थिती ह्या सरकाराची जाल्ली आसा, प्रत्येक हातून हे घोटाळे तुमकां आतां दिसतले। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा अशी जी घोशणा केल्ली प्रायम मिनिस्टरान, आज हे गोंयांत घडटा कितें? प्रायम मिनिस्टरांचे म्हाका दिसता थोडेच 4-5 दिसांनी गोंयांत आगमन जावपाचें आसा। काहीशा तेंपान इलेक्शनूय जावपाचें आसा, म्हणजे सादारण म्हयनो 1.5 म्हयनो उरिल्लो आसा। जॉब्स जे म्हणटा जे सादारण 7,000 का 10,000 जॉब्स भरपाचे, फुडल्या येता त्या 10 दिसान कोड ऑफ कंडक्ट लागपाचो शक्यता आसा। ही एदी व्हडली प्रक्रिया जी आसा ती ह्या 10 दिसान जाणें शक्य ना। तेन्ना हे जॉब्स होल्डार उरूंक शकता। हातून भितर हयगय जातली लोकांचे, तुमी जे हातून आपल्या कश्टान पयशे कमयल्ले आसा ते तुमी काडून दितले फॉर जॉब्स, जाल्यार तुमी सादूर रावचे। तांचे कडेन 40 आमदार दिवपा सारखे तांचे कडेन फेस ना, किंवा लिडर म्हणपा सारखे, किंवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन त्या हातून कॅन्डिडेट म्हणपा सारखे तांचे कडेन 40 नांवां ना। ही आज भारतीय जनता पार्टीची स्थिती जाल्ली आसा। तेन्ना हांव लोकां कडेन मागतां की ह्या सगळ्या हातून तुमी बळी पडचे न्हय। जॉब्स मेळटले, आमचे सरकार जेन्ना येतले तेन्ना प्रत्येक घराक एक जॉब जो आसा हो मेळटलो हे आमी सांगू शकता। हे काँग्रेस पार्टी तुमकां वचन दिवपाक शकता, कारण इट इज पॉसिबिलिटी आसा, पॉसिबल आसा, नथींग इज इम्पॉसिबल। फक्त प्रायव्हेट गव्हर्नमेंटातूच जॉब सोदपाचे अशें न्ही, प्रायव्हेट सेक्टरान सुद्दां तुमकां जॉब्स मेळूंक शकता। गव्हर्नमेंटाची पॉलिसी आमी करतले आणि प्रत्येक घराक एक जॉब जो आसा हो दिवपाचो काँग्रेस सरकार 2022 सरकार आयल्या बरोबर डेफिनेटली प्रयत्न करतले। गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार।